समोर आयल्या बलिदान कळत्या काळजा धन्या तुका भेटयता भविष्यान आमकां नवें रचन केला भविष्या भेट आमकां नवें विसाव दिला तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उदकार आयकूंक तुयेता जिवनांत तुज्या आमी भाग्येता संतोषांत व्हड उल्हासांत सोम्या तुजे समोर आयला बलिदान कळत्या काळजा सोम्या तुका भेटयता क्रिस्त दी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता मंगळाराचो दीस सांजुदाचे पुनशे पक्षी केरे हांगासर बवरतो दीस नोवेनाचो दीस ह्या मंगळाराच्या भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता हे पुंतळार येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक नव्यान वांटेली जावंक सक्रामेंताचें आराधन करूंक आमकां 7 दिनां देखून तुमचे खातीर विशेश करून ही मांडावळ आमी केल्या सांजुदाच्या सर भक्तिकांक ही मांडावळ आमी करता आसतना ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें हांव दितां खऱ्या काळजान खऱ्या मनान ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावंक ह्या नव्यान वांटेली जावंक आराधनान वांटेली जावंक समी जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां हांव आपोवणें दितां हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर प्रति रितीन परगांवांत आसात ते आमच्या भावा भयणी खातीर आमच्या भारतांत शिंबोण गेलेल्या आमच्या मंगळूर घरां खातीर विशेश करून दिल्लींत मुंबयंत गुजरातांत बॉम्बेंत बेंगलोरांत कारवारांत गोंयांत बेलगामांत उडपींत मंगळुरांत असच्या समेस्त सांजुदाच्या भक्तिकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा सर्वेस्परा देवान आमचे खातीर केल्ल्या सर बऱ्यापणाक ताका आमी अर्गां दिवया देवे क्लासीचे रिजल्ट आयले आमी जायत्या जाणांनी भुरग्यां खातीर मागिल्ले बरे रिजल्ट फावो जाला जायतीं भुरगीं श्रेश्ठ अंक घेवन पास जाल्यांत त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया कोरोना कंताच्या काळार देवाक आमी उलो मारलो देवान आमकां राखून सांबाळला बरी भलायकी दिल्या त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया सांगातास असल्या आकांताच्या काळार सर्वेस्पर देव आमचे दया दाखोवन दी ह्या पिडेक वळ आमी वळख जायन अशें आमकां सुटका सुडवण लाभून दी म्हूण आमी विशेष करून मागया ह्या संदर्भार सांजुता मरीपा लाभलेल्या बऱ्यापणाक देवाक अर्गां सान भेटयतात कॅन्यू जस्टिन डिसोजा राणीपुरा आंटोनेट फेर्नांडीस बेंगळूरू देवादीन अनिल NB हाचे पसून मिस भेटयता विल्सन आनी वेरिना रॉड्रिगस बेंगळूरू देवादीन जेरोम मचादोच्या आनी लॉरेन्स आनी सेलीन अल्फोन्सच्या आत्म्या पसून मिस भेटयता सायमन विन्नी ग्रीशन आनी मेबल मुंबय कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या संन्यासो आत्म्याक मिस भेटयता डिसोजा कुटाम कॅनडा ग्रेट डिसोजा आनी कुटाम कॅनडा तशेंच देवादीन जाल्ल्या आपणाच्या कुटुंबाच्या संन्यासो उडास काडून हाच्या आत्म्या खातीर मिस भेटयता वास्कुटाम कॅनडा तशेंच आपणा थंय आसच्या सर्व अडकळीत हांव सुटका सोडवून लाभच्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयता राजेश इस्रायल देवादीन लिल्ली डिसोच्या आत्म्या खातीर मिस भेटयता मोनिका आनी आल्बर्ट कुवेट देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्गां भेटयता मागदलीन आनी मार्टिन पिंटो आनी कुटाम देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्गां भेटयता सायमन मछादो आनी कुटाम
हे सर्व त्या बसवत मागया देवान आपणा केले उपकार आंगर गजन बडयता मागदलीन आनी मार्टीन पिंटो आनी कुटुंब पुणे तांचेर त्या बसवती आमी मागया आनी आमी समेस्त बसवत मागया जे कोणा मागतना बसिलां सुडास कडून तांचे बसवत आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो सांजुदाच्या भक्तिकानो आयची देवस्तुती देवाक साध्य म्हणलें खंयचें ना देवाक सर्व संगती साध्य म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता एक ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगो कितले कश्ट मारतीत म्हणलें सती आयती देवस्तुती आमकां विवारिता मात्र न्ही आमी देवाचे भावार्थ दवरलो जाल्यार आमचें ती कितें घडोवंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून देव सर्व सक्तेवन देव सर पदवेदार आनी देव सर जाणार म्हणलें सत जाणां जावन ह्या देवाच्या कुशे कल्तीमान घालून जिवंक समी आमकां आदार कृपा दे म्हण आमिशाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया एगडी बरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया मगळ समया तुजे सक्तेर आमी दुबावल्या तुका आमी अविश्वासी जाल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चाताप बक्षणे मगड म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूत कर दया दाखय सुमिया आमची काकूत कर मगळ सुमिया तुजेर विश्वास दवरलेली जायती वर्ती कामां करूंक शकतात म्हणलें सत तुवें दिलां पूण तुजेर विश्वास खंडून तुजें दान पयस वचून नासाची वाट आमी धरलेली आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणे मागून म्हणटा दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूत कर दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूत कर मोगळ समया आमचो स्वार्थ आमचो मसर आमचे जिद्द हट्ट हंकार तोडेपोटी आमी नासाची वाट धरूंक कारण जाल्ले आसा हेरांक आमी दुखयलेले आसा दुखान देंवयलेले आसा हेरांच्या दोळ्यांतल्यान तुकाय आमी दूख देंवयलेले आसा तुकाय आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणे मागून म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूत कर दया दाखय सुमिया आमची काकूत कर सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपया आमच्या सर्व खासगी गरजां खातीर इरादे बसोत ते हांव बसोत जे इरादे घेवन एमिसाचें बलिदान भेटयता हांव त्या सर्व इराद्या बसोत जे कोणा मागतान बसयला उडास काडून तांचे बसोत आमी मागया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत धर्मदूत जुतात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें अख्खे प्रेतुमेचेर तुजी पवित्र सभा वडत वचो हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन हेजेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसा सरस्वराचे उतार म्हाका पावले मनशापूत तिराच्या फुडाऱ्याक सांग सरस्पोर देव अशें म्हणटा तुजें काळीज गर्वण भरलेलें देखून तुवें म्हणलें हांव एक देव दर्या मदें देवाचे सदरेर हांव बसला
जरी तूं मनीस आनी देव न्ही तरी तूं आपूण देव सारको म्हूण समजताय. वय तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार. खंयचोच गूट तुजे तावन लिपोवन ना. तुजे जन्मन आनी तुज्या गिन्यान तुवें जायती गिरेस्तीकाय जोडलाय. तुज्या भांडारांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केलाय. व्हड जन्मन तुवें व्यापार करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयलाय. आनी तुजे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलाय. देखून सेरेस्पोर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें अति निश्ठूर आसात त्या पारक्यांक धाडटलो. ते तुजे सोबीत जानवायचेर आपली तलवार उखलतले आनी तुजे वैभवान बसयतले. ते तुका फोंडांत उडयतले आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय. ना तुजो संहार करतल्यांच्या हातान तूं फकत एक मनीस आनी देव न्ही, तूं पारक्याच्या हातान पडोवन सुन्नत करूंक नातिल्ल्यांचें मरण मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सेरेस्पोर देव. देवाचें उतार हें देवाचें वडोवकार. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव तांकां पिटो पिटो करता अशें हांवें म्हणलें. मनशा मदलो तांचो उगडास आळवून सोडता. पूण दुस्मनाच्या खेळपाक हांव भियेलो. तांच्या दुस्मनांनी सूख समजोशें नाका. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आमच्याच बावळ्यांक जैत मेळ्ळें. सेरेस्पोरान हातूंत कांयच केल्लें ना अशें म्हूण तांणी म्हणचें नाका. कितल्या मोठव्या दिश्टीचे राष्ट्र हे, तांचे तें समजणीच ना. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सेरेस्पोरान तांच्या कडपान तांकां विकृत केल्लें न्ही जाल्यार, ताणें तांकां सांडून घालूंक नातिल्लें जाल्यार एकल्यान 1000 जणांक धांवडयचे आसावे. दोगां निमती 10,000 फळाफळ घेवंक करयेतवे. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी धफत येता. कारण सेरेस्पोर आपल्या परजेक नीत कर दितलो. आपल्या सेवकाची तो दया करतलो. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. कितलो वर्तो क्रिस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां क्रिस्त करचा. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रिगोंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक करेन तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत. पूण ग्रेस्त मनीस सर्गेच्या राजांत तितले ससारायन रिगसोना. इतलें आयकून ताचे शेस तटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें. जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय,
पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, नव्या जिवितांत मनशा पूत आपल्या मायमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भावा भयणींक, आवय बापायक, भुरग्या बाळांक आनी बहीण भांड सांडल्या ताका 100 वांट्यांनी पाठी मेळटले आनी तो सास्तीक जिवीत जोडटलो. पूण जबार सण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, समातेवाच्या वांजेलांतली ही सुवार्ता आमी आयकली. जेजूच्या तोंडांतल्यानच आयलेली ती उतरां. मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. देवा तें असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. पळया, एक खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान शाबित्यान पाशार जायत, पूण सर्गींच्या राजान एक ग्रेस्त मनीस तितल्या ससरान भितर सरना म्हणलें सत स्पश्ट रितीन जेजू सांगता. तुमी जाणांत खरें, खरें म्हळ्यार कन्नडांत वंटे म्हणटात, कोंकणींत खरें म्हणटात, इंग्लिशांत कॅमल म्हणटात, कॅमल, हिंदींत ऊंट म्हणटात, ऊंट. आनी हे वंटे ओडले आसा, खरें ओडलें, ओडली गुमटी, ओडलें वंग पाटी उदा भरचें ताचें आसा, लांबू पांय. कोडयाळच्या थंयसर तानिराबाई वा पाणंबूर गेल्यार थंयसर पळोवंक मेळटात बिचान. आतां मेळनात, पयलें मेळटालीं. आतां कोविडा वरवीं बिचां बंद जाल्यान. आनी हें खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान. सुवी तुमी जाणात कितें उरली आसा, ल्हानशी सुवी, उस्तूर सुंची सुवी. त्या सुयेंत त्या बुराकांतल्यान, त्या सुयेच्या बुराकांतल्यान सुत तुरिगोवंक कश्ट न्ही गे. आमी आमचे उस्तूर शिवोवंक आसल्या जाल्यार ताका काही सूत घालीचे जाल्यार 100 पोटी आमी एणे तेणे करता. आमचे मालगडी मनशां आसा जाल्यार आळेपुता भुरग्यांक म्हणटात, आळेपुता आखे एक सुयेक सूत घालून दिता म्हूण. नातल्यार ही मालगडी सूत जिबेक लागून गेश्टून रावंड कन 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 चूप कन कन अशें रिगोवन आसतात. 1 घंटो अशें केल्यार ती वयर आनी सकयल करता, सोडल्यार सुयेच्या बुराकान मात सुत्री घेयना. 1 घंटो पाशार करतात. पूण तेन्स धाकटुल्या भुरग्यांक दिल्यार रप्पा ती घालतात, कित्याक तांची दिश्ट इल्लीशी बरी आसा, ती बरें करून त्या सुयेच्या बुराकांत सुत्री घेतात. आनी त्या बुराकांत एक खरें शाबित्यान पाशार जायत म्हणटा देवाचें उतर. पळया, तितली पदवी तितली सकत देवाक आसा. आनी पूण एक ग्रेस्त मनीस, हंकारी मनीस, गर्वी मनीस तितल्या सुलभान सर्गीच्या राजांत रिगोवंक साध्य ना म्हणलें स्पश्ट देवाचें उतर सांगता. क्रिस्त मनशाच्या ओपारींत, क्रिस्त मनीस आनी लाजरासाच्या त्या ओपारींत थंयसर पळया, एक क्रिस्त मनीस आसलो, पितांबर नेसाण तो न्हेसतालो, वस्तूर तो न्हेसतालो, व्हडल्या बोंगल्यांत तो जियेतालो, हर एक दीस पार्टी गम्मतां करतालो, बरें बरें रुचीक रांदप रांदून जेवतालो, इश्टांक मित्रांक आपोवन पार्टी नाच करतालो, गम्मतां फेस्तां मारतालो. आनी ताच्या घराच्या मुखल्या त्या गेटीक लागीं एक लाजर नांवाचो एक मागतलो कोडकार रुवांनी भरलोलो मनीस थंयसर पडोन आसतालो. आनी ताची रुवां, ताचे गायी पेटेले उरताले. आनी एक थट्टें हातांत घेवन, हातांत एक दांडो घेवन, एक खांपीण घेवन थंयसर गेटी मुखार थंयसर तो पडोन आसलो. कित्याक
या ग्रेस्त मनशाच्या घरा पार्ट्यो जाताल्यो बरें बरें रुचीक जेवण जातालें ताची जेवण उडयल्लें उस्तें खावंक तो थंयसर पडोन आसतालो. वो ग्रेस्त मनीस व्हडल्या गाडयेर जायते फावटी भायर भितर वेतालो. वॉचमॅन ताची गेट काडटाले आनी एसी गाडयेर भायर भितर वेता आसतना तो थंयसर बसोन आसलेलो जायते फावटी पळयतालो. पूण एक फावटी म्हणी ग्लास डावन करून ताचे लागीं तो उलयल्लो ना, ताका कांय तरी ताणें दिल्लें ना, या ताच्या रावळ्याराक भितर आपोवन कांय तरी ताका वाडलेलें ना, वा ताच्या नौकरांक धाडून कांय तरी जेवण ताका पार्सेल दिल्लें ना. पळया तसलो ग्रेस्त मनीस दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट पळोवंक आपल्या दोळ्यांत दंपोंड पडलेलो मनीस, दोळे आसोन कुर्डे जाल्लो मनीस, कान आसोन केप्प जाल्लो मनीस, तोंड आसोन मनो जाल्लो मनीस तो. आनी तो एक दीस मरण पावता आनी लाजरय एक दीस मरण पावता. देवाचे उतर स्वार्थेगा थंयसर म्हणटा ग्रेस्त मनीस मरण पावलो, ताका पुरलो पुरलो पाताळान पुरलो ताका. पण लाजरस मरण पावलो. देवदूतांनी ताका उखलून सर्गीच्या राजाक व्हेलो. पळया आनी सर्गीच्या राजान देवदूता सांगता वो लाजरस आसतना एमकोणाच्या उज्यांत वो ग्रेस्त मनीस वळवळोन आसलो. तो लाजराक पळयता आनी म्हणटा अब्राम बापा हांव तुजेर एक उपकार मागता. हांव हांगासर उजार वळवळोन आसा, थंयसर लाजरस हांव पळयता, तो सर्गीच्या राज संतोशान आसा. एका उदकांत आपली बोटाची तेमेटी बुडोवन एक थेंब उदक म्हज्या जिबेर सोडूंक सांग, लाजराक सांग. आनी तो अब्राम बाबा म्हणटा आळे बाबा संवसारी जिवितांत तूं ग्रेस्त गायन कुशल बरीत जिवीत जिवन आसुल्लोय, जायते आस्त बरी तुका आसलें, हर एक दीस पार्टी करतालोय, गमाता करतालोय, मजा करतालोय, इश्टा इश्टिणे संगात नाच करतालोय, बरें बरें रुचीक खाण खातालोय. तुज्या जिवितांत कश्ट म्हणलें कांयच तुवें पळोवं नाय, दूख म्हणलें कांयच तुवें बगूं नाय, भूक म्हणलें कितें तुका कळत ना, थान म्हणलें कितें तुका बगूं नाय. आनी आतां तूं हांगासर कश्टोन आसाय, भुकेन आसाय, थानेन आसाय. आनी थंयसर भुकेन आसुल्लो, भुकेनूच मरण पावुल्लो, थानेनूच मरण पावुल्लो, कश्ट वळवळ्यान जियेल्लो, पेट्यांनी ती रुवां लेवतना दुखेन बॉम्ब मारतलो, कश्टां नसतामध्ये अडचणीमध्ये सगळे जिवीत सारून मरण पावलेलो लाजरस आमचे सांगता संतोशान आसा, दोशी आसा, खावन जेवन गम्मत मारन आसा. तो आतां भुकेना, तो आतां थानेना, तो आतां रुदान करिना, तो कश्टना. आनी ताका तुजे लागीं धाडन तुजे ताचें बोट उदकान बुडोवन तुका एक थेंब उदक सोडूंक साध्य ना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें व्हड कंदक आसा, कंदक आसा, साध्य ना. तुवें हांगासर येवंक साध्य ना आनी हाणें थंयसर वचोंक साध्य ना. आनी तो ग्रेस्त मनीस म्हणटा बापा अब्राम बापा ही विशय म्हाका कळीत नातल्ली. देखून म्हजे बावी तशेंच करून आसात. हांव अहंकारान आसुल्लो, हांव गर्वान आसुल्लो, म्हजे बावी तशेंच करून आसात. देखून लाजराक गांवाक धाड, संवसाराक धाड, थंयसर तो सांगून दी असली परिस्थिती आसा म्हणून. आनी तवळ म्हजे भाव बदलतले आनी हांगासर ते वळवळ्याच्या जाग्यार येवचे नात. आनी तवळ अब्राम बाब म्हणटा संवसारांत देवाचे उतर परगट करूंक म्हणून याजक आसात, प्रवादी आसात, तांचे उतर ते आयकून दीत, तांचे उतर ते आयकून जी परिवर्तन करून दित. लाजरान वेची गरज ना. तवळ तो ग्रेस्त मनीस म्हणटा एमकोंडा तावन अब्राम बापा संवसारी असलेल्या त्या याजकांचे उतर ते आयकनान, संवसारी असलेल्या त्या प्रवाद्याचे उतर ते आयकनान. जर तर सर्गीत हांव कोणी देवून आयलो जाल्यार तांचे उतर ते आयकतीत. देखून लाजराक संवसाराक धाड. अब्राम बाब म्हणटा आळे पुता जर तर संवसारांत असलेले ते तुझे भाव संवसारांत असलेल्या देवाच्या उतराक मान दिनान जाल्यार, देवाच्या उतराक मान दिनान जाल्यार
ह्या जगाचे प्रवादाचे उतर आयकना जाल्यार सर्गींतान कोणी देवान गेलो जाल्यार ते आयकोवचे ना. देवाचो पूत जेजू मनीस जावन संवसारी गेलो, ताणेच खुद देवाचे उतर परगट केले आनी ते आयकोंक ना. ताका ताणी धरलो, मारलो, खुर्सार उमकळायलो आनी तशेंच घडतले. साध्य ना म्हणालो तो. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाचे उतर आमकां सर्गींची वाट दाखयता. देवाचे प्रवादी सर्गीच्या वाटे कुशेन सोमकोंक उलो दितात. देवाचे याजक पातकांत अहंकारांत गर्वांत असलेल्या लोकांक देवा सवे पाटी परतोंक आपोवणे दितात आनी तांच्या आपोवण्या पळो दिवन सर्गीच्या राजांत भितर सरोंक देवाचे उतर आमकां उलो दिता. जर तर आमी तांचे उतर आयकना, एक खरें सुयेच्या बुराकांतल्या पाशार जावन सर्गीच्या राजा वचत, पण एक ग्रेस्त मनीस, एक हंकारी, एक पातकी, एक गर्वी, कपटी सर्गीच्या राजा तितल्या ससऱ्यान भितर इगोसना म्हणलें सत देवाचे उतर स्वस्थ सांगता. पण हे सारकें जाणा जाल्लो जाकेव आपली ग्रेस्तकाय सांगता, तो आपलो अहंकार सांगता, आपले गर्व सांगता, आपले पातकी सैम तो सांगता. परिवर्तन तो जाता. पळया, जर तर जाकेव पयलोसो जाकेव जावन आसलो जाल्यार सर्गीच्या राजा रिगतो ना. साऊलूच जावन उरलो जाल्यार साऊल आपले 60 इंचाचे हर्दे दाखोवन सोम्या मुखार उबो रावलो जाल्यार, तो कालतो जायनातलो जाल्यार, आपले जिवीत परिवर्तन करनातलो जाल्यार, आपली हंकाराची गर्वाची खवळां ताची निकळून पडनातलेली जाल्यार, आज साऊल सर्गीच्या राजांत आसो ना, त्या ग्रेस्त मनशा बरी एमकाडाच्या उद्यान लासतो कोण ना. पूण तो कालतो जालो, तो ताचे पातक ओळखून घेतलो, तांचो हंकार, गर्व, राग, जिद्द, मोसर आनी 60 इंचाचे हर्दे ताणें बागवायले, सोम्याच्या पांयां पडलो, दमास्काच्या वाटेर खाल जालो, जिणी परिवर्तन केली आनी सर्गीचे राज जोडूंक सकलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हे साध्य, हे देवाक मात्र साध्य. पळया, गब्रियल दुतान अवंकार म्हूण एक बरी खबर हाडलेल्या वेळार नमान मुरी एक कृपेन बरयले, सुमी तुजे संगत आसा म्हणून बरो संदेश दिल्ल्या वेळार हो कसलो नामान जावयेत कोण ना म्हणून मुरयेन आपल्या काळजा मोतीन चिंतलेल्या वेळार देवदूत म्हणटा, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक तूं प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिसय, कित्याक सर्व मनशाक वेळा पातकांतले तो सोडयतलो. आनी ह्या वेळार मरयेन म्हणलें, हें कशें साध्य? हांव आजुनी अवंकार, म्हाका काजर जावंक ना, खंयच्या दादल्याचो संबंध ना, हांवें कशें गर्भेस्त जावचें, कशें पुताक प्रसूत जावचें? आनी तवळ देवदूतान म्हणलें, देवदूतान म्हणलें, परमोन्नत देवाची सकत तुजे नदर घालतली, पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली. पळया, देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. गब्रियल दूतान म्हणलें, देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक कडपांतान उदक काडोवची सकत आसा. देवाक दर्याचे उदक 2 पळयो जावन उबे रावची सकत आसा. देवाक मनशाच्या पोटांतान भुरगे हाडोवची सकत आसा. देवाक लग्ना विणे, खंयच्याच दादल्या विणे भुरगे सलमोवची सकत आसा. देव सर्व सक्तिवंत. देखून एका खऱ्याक सुयेच्या बुराकांतल्यान पासार करची सकत देवाक आसा. देखून मनशान चिंचे ओडपण, हंकार, व्यर्थ, मनशाचो ओडपण आसा पळय, मनशाची ती ग्रेस्त काय आसा पळय, मनशाचे ते हंकार आसा पळय, मनशाचे ते मट्ट आसा पळय, ते तात्कालिक क्षणिक ते उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी. पळया, पावसांत थळ्यांत, बांयंत, न्हंयांत उदक पावस पडलो जाल्यार बुळबुळे आसा ते घडयेन सुकोवन वेतात. त्या कोल्या वयल्या उदकाच्या थेंब्या बरी, कोल्या वयर जायते कासुडीचे कोले वा 13 पॅनाचे कोळे आसा जाल्यार आमच्या तोटा हितलांनी मार्ग देगेन वा व्हडल्या व्हडल्या कोल्यांचेर कांय उदकाचे थेंबे आसते जाल्यार कांय इल्ले वारे आयले पुरो, थंय गेले झडले ना, आसता पर्यंत सोबी दिसतात ते, पण घडयेन ते मायाक जातात. तसलेंच मनशाचें जिवीत. देखून ते शाश्वत न्ही. देव शाश्वत. देवाक सरसंगती साध्य. देवाक अस्कत असल्याक मुसुबारूंक कळीत आसा. हंकारी गर्वी असल्या पदवेदार म्हणटल्याक दर्या समा करूंक ताका साध्य आसा. देखून तो म्हणटा, पळया, तो म्हणटा, जो दे पयले आसात, 6 जाण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसांक
तांकां पयले जातले वर्ते असलेल्यांक तो खाण सकला धरणीक शेवटीतलो आनी ते निमाणे म्हूण आसलेल्या तांकां ऊंच बारतलो तसली पदवी सोम्याक आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हे सत आमी जाणा जावंक जाय देवाचे कुशे कल्तिमान घालूंक जाय 4 दिसाचो संवसार म्हणल्यार 7 जाणा जावंक जाय विलपीचे बोवा पुरब्याचे फोद आसा 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडता हंकारान आनी दरबारान हांगा कितें घडता देखतलो रसनार आसा वयर दोरी लांब सोडता आनी ती दोरी तो वंडरी जाल्यार आमकां आमच्या गळ्याक अर्दता आमी जीप भायर घालता आनी उस्वास तुटोवन मरता आमी देखून आमी देवा मुखार आमी एक ल्हानशा किटाळा बरी ल्हानशा किणा बरी आनी देव व्हरतो पदवेदार देखून ह्या देवाच आमी कल्तिमान घालूंक जाय जाकेवा बरी पावलो बरी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय आगोस्तिना बरी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय देवा सवय आमी फाटी येवंक जाय आमचो अहंकार आमची ग्रेस्तकाय आमचें नांव आमचें माट्ट हे सगळें आमी सांडूंक जाय कलतेच आमी जावंक जाय आनी तो व्हड देवा मुखार वर्ते आमी जावंक शकतले हांव तसलें कलतेपणाचें जिवीत जिवन सर्गेच्या राजा वर्ते जावंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. सोमसारिया पयना जावये करे बलिदान पाती जिने मोजे नेना बेटो कशे उदार कळी बापा तुझे विस्त दर्या सारखे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेळ आनी आमच्या आख्या पयसा देवा सरस्पर मनान घे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा बागेवन धर्मदूत जुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसोंग तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुत्यांच्या बुन्यादीन तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. मगर भाव भयणीनो भोव पवित्र घडयेंत आमी संभ्रमता हे संदर्भार आमचे सगळे जिवीत सुमयेच्या पांयां तळा समर्पिया कुडी रक्ताक समर्पिया आमचो अहंकार आमचो देश आमचो द्वेश आमचो राग आमचे वडपण सगळें हें तात्कालीक म्हणल्यार 7 जाणां जावया ते सगळे सुमयेच्या पांयां तळा समर्पिया सुमया तुजे बरी हांव काल जावंक कालतो जावंक दयाळी जावंक मोगाळी जावंक सोंसणीकाय जावंक म्हाका कृपा आदार दी म्हूण आमी मागया. बापा करसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यासी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया तुझ्या घुरसानी पुनर्जीवन तोडावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी म्हजी जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर गसवतेला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदूर मेले अंते ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे तांकां आनी तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माये सांगाती ती सपोती बागे वंसूज बागे वंत धर्मदूता बागे उजुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडोंदराची आचना मोतीन दवरना आमचे अहंकार आमचो द्वेश आमचो राग आमचे वडपण ग्रेस्त गाय सगळी सांडूक कलतेपणाचे जिवीत आदारूंक देवाचो आदार आनी कृपा मागोर सोमयान शिकलेल्या मागणे भोभुक्तीपणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं
तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक शेता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वारांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार देह करुणेची वेतान समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्या राजवडते पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे तांणी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माये मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिळी संसारचे पाप करतेले आमची काकोळत कर देवाची शिळी संसारचे पाप करतेले आमची काकोळत कर देवाची शिळी संसारचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमी सगळी दिमी घालया पळय आई जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली आपूण देव तरी मनीस जाल्ली सगळा प्रास ल्हान जाल्ली दुबळो जाल्ली कश्टल्ली व्हडले सर्व गातींत आमचे बरीची येयल्ली पातक मात्र सांडून आनी आमी सगळ्यांनी आपले वडपण ग्रेस्तकाय सगळे सांडून ल्हान जावंक कलते जावंक दुबळे जावंक दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडे रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन मगल भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ हो क्रिस्त प्रसाद जेजूच्या ह्या कुडी रक्ताचें भोजन उंड्या आनी वायना रुपार सेवूंक आमकां साध्य ना आत्मीय रितीन सोम्याक सेवचे प्रयत्न आमी करया सोम्या आमच्या कुटुंबांत तुये आमच्या घरांत तुये म्हज्या काळजांत तुये म्हज्या मतीन तुये म्हज्या जिवितांत तुये म्हणजे ते असो राग म्हणजे ते असो द्वेश हंकार ग्रेस्तकाय वडपण सगळें कान उडय सोम्या म्हणजे ते आसले ते फातराचें काळीज कान उडय मांसाचें काळीज मोगाचें काळीज कलतेपणाचें दिनपणाचें काळीज रुता करून सर्गेच्या राजान तूं जसो जिवचे बाग बाबो कर म्हण आमी मागून सोम्याक आमचो कर्ण घेवया तुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावचा वेगी ये लाले माता ये तू सोन्या परता तुझे घरी येऊन पावल्या काळजा दारू घडून रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू घडून रावला रावतो कर्या बिडारा निवास कर मोजा प्रार्थुया बोमगाळ बापा आमच्या देवा बघेवून जुतात देवाच्या जैतेवंत मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा ओ संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन मगळ बाबडीनो इतल्या मिसाचे बलिदान सोमता आतां आमी नव्यान सुरू करता भक्तीपणान नव्यान वांटिली जावंक तुमकां आमी आपणून दिता
खऱ्या काळजान खऱ्या मनान नव्यानांत आमी वांटिली जावया. बसून उबा रावून वा दिमी घालून नव्यानांत वांटिली तुमी जावचे, भक्तीन वांटिली जावचे. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भावा बहिणीनो, सर्गीन सोमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. भगवंत जुतात देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पासोत विनंती करता. सांजुतात देव आणि संत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आम्ही सांगाता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो ओढ भाव. तुका आम्ही आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आणि धर्मदूत जुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागतीचो आम्ही उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू, मनशाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आणि सुमेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता करस आमच्या मध्ये आसाय म्हण आम्ही सतमानता. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवाचो आणि पेल्याचो करो मोग वाडय. आता आम्ही भगवंत जुतात देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पादुबारच्यो गोरजो आणि अत्रेक तुझ्या दैवीक कुशे प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आम्ही बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमची पातळी आम्ही तुझे थंय दवरता. तुका सांग महिमा मान आणि होगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुतात देवा लागीं मागणे. या संवसारी जेजू सोसेरो आणि दरदोस जावन असलेल्या भगवंत जुतात देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तू आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनुष्या कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कसा अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तू केरीत शर्यती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोन ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशेताक पातयेन आयला. एकडीभर म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो, आमची ते सव आमची गरजो सांजुदा मुखांतर सर्गींच्या बापाच्या पांया तळा समर्पिया. आमी जायत्यांक मागतान बसयलां, तांचो उडास काडया. जायतीं जाणां कोरोना पिडे वरवीं आस्पत्रेंत आसात, तांकां बेगीन बरी भलायकी मेळच्या पासोत मागया. कोरोना पिडे विरोध झुजतात, जायते दाक्तेरां नर्सां सेवकां आसात, तांचे पासोत मागया. कोरोना पिडे विरोध जायत्यो आस्पत्र्यो सेवा दितात, तांचे पासोत मागया. कोरोना पिडे विरोध झुजतात त्या सरकारां पासोत आमी विशेष करून मागया. आमी मागया सर भुरग्यां पासोत. 9वी क्लासीची भुरगीं परिक्षा बरोवन उत्तीर्ण जाल्यांत, जायती जाणांक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. फुडलो तांचो निर्धार करूंक तांकां जाणवाय गिन्यान फावो जायशें मागया. आमी मागया सर युवा जाणां पासोत. जायतीं युवा जाणां कश्टार आसात, फावो तें काम ना, फावो ती सैरीक ना, फावो तो दिसपडटो ग्रास ना, फावो तें दिसपडटें तें जिवेत चिंतल्लें जायना. हे सगळ्या युवा जाणां पासोत आमी मागया. काजेरी जोड्यां पासोत मागया. पिडेस्तां पासोत मागया. विविध रितीच्या पिडेनी कश्टोवच्या भाव भयणी पासोत कॅन्सराची पिडा, नमोनमोनेचे कॅन्सर, लंग्साचे कॅन्सर, लिव्हराचे कॅन्सर, अनकेटीचे कॅन्सर, पोटाचे कॅन्सर, तानाचे कॅन्सर, गर्भकोशाचे कॅन्सर, किडनीचे कॅन्सर, गांठीचे हाडांचे कॅन्सर, रक्तांत कॅन्सर, ताळ्यांत कॅन्सर,
ब्रेनांत कॅन्सर जायत्या नमुन्याची कॅन्सरान उळवळची आमचे भाव भयणी आसात तांच्या सुटका सोडवण्या पासत आमी मागया. किडनीचे पिडेन कुस्टोवचे आसात, काळजाच्या पिडेन कुस्टोवचे आसात, हाय बीपीच्या पिडेन कुस्टोवची, हाय डायबिटीकाच्या पिडेन कुस्टोवची, गँग्रीन जावन कुस्टोवचे आसात, डायजेशन जायनासतना कुस्टोवचे आसात, गॅस्ट्रिकाच्या पिडेन कुस्टोवचे आसात, तकली पडपडीन कान दुखीन दान दुखीन कुस्टोवचे आसात, हातापायाच्या गांठी दुखीनी कुस्टोवचे आसात, गर्भकोशाच्या पिडेन कुस्टोवचे आसात. या सगळ्या पिडेस्त भाव भयणीक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. मतीच्या पिडेन कुस्टोवचे आसात, डिप्रेशना वळख जाल्ली आसात, मानसीक वत्तड भोगतली आसात, मानसीक पिडेन कुस्टोवचे आसात, त्या आमच्या भाव भयणीक देवा स्वादार कृपा मागया. सांजुदा मुखांतर देव तांकां आपणून दी गुण करून दी म्हणून मागया. फवती न्हीद नासतना तकली दसपर जावन कुस्टोवचे आसात, आर्थीक अडचणींत संकश्टां वळख जाल्ली आसात, फवते काम नासतना फवते बिझनेस नासतना कश्टोवचे आसात. आकांताच्या काळार कश्ट अडचणी संपडिल्लीं जायतीं जाणां आसात. तांचे बसत आमी मागया प्रते रितीन विशेष करून मागया. जे कोण मागतान बसयला तांच्या बसत विशेष करून भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना त्या जरी जोड्या बसत मागया. बरी सेरीक फावो जावंक ना तांचे बसत मागया. बरे कामाच्या सोदनेर आसा तांचे बसत मागया. परगांवां जायतीं भाव भयणी फावो ते काम नासतना पाटये येवंक वावट नासतना बरें ती विजा नासतना कश्टोन आसात तांचे बसत आमी मागया. आमची सगळीं तेसावां आशा सगळी सांजुदा मरफात सर्गींच्या बापा भेटून दिवया. आमच्या हातूबारया निरंतरी देवाची स्तुती करना आमी म्हणया. हालेलुया 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 मगळा सोम्या सांजुदा देव मरफात उबारली सहते सवा मानून घे सोम्या. आमच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणाय, कष्टाच्या लोकांचे अत्रेक तू जाणाय सोम्या. ताका तुझे उदंड काकुळीला आशीर्वादित कर. मागलेले सगळे फावो कर सोम्या. एवढा विश्वासान तुझे लागी मागता होते मागणे मानून घे. आमका कृपा लाभे आधार लाभे बेसाव लाभे मागलेले सगळे फावो कर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी संगता मागया. म्हज्या मोतीर काळो काडना, म्हजो बाबार्थ दडवलो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपस्तले पदवेन पयसता म्हणटाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुका उलो मारता. अशा सडलेल्या बरुसुदीवचे गरीब देणे तुका देवान दिला. म्हणजे जिणयेचे कंठे गुंटे म्हज्या काळजाची कोट सण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पसीना देखीत तूं म्हाका मोगान आदासूं सुदासन वर. हांवें व्हडा पतीणेन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, सांजुदा मारीपा लाभलेल्या सर बरेपणाक आमी अर्गां दिवया. आमी मागलेले जायते उपकार सांजुदा मारीफात आमकां फावो जाल्यात त्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. परच्या दिसा धावेचे रिजल्ट आयले. जायते जाणां भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. PUCचे रिजल्ट आयले. जायते जाणां भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. सगळीं पास जाल्यांत त्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. मारेकार आखंताच्या त्या कोरोना पिडेच्या त्या काळात तावन अजून पर्यंत देवान आमकां एका ना एका रितीन राखून व्हेलां. ह्या मारेकार पिडे वळख जायनातले बरी आमकां सांबाळ्ळां. जर तर आमी वळख जाल्या जाल्यार आमकां सुटका सोडवून ताणें दिल्या. त्या पासत अर्गां दिवया आनी ताणें केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार आठोवन आमच्या हातूबारया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, ओगळाप तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू, वंदन तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळ सोम्या सांजुता देव मारी लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमचे दया दाखोवन आमचे काकूळ दाखोवन आमचे तूं स्वस्तीक जाव. आमचे मागलेले सगळे फावो केल्ल्या खातीर सोम्या तुका जाव अर्घा, तुका जाव आराधन, तुका जाव स्तुती. नाना रितीच्या कष्ट वळख जाल्ल्या वेळार आमच्या संगतारावर आमकां आदार दिल्या सोम्या, आमकां बेसाव दिल्या सोम्या, आमकां सुटका सोडवून दिल्या सोम्या. तुका जाव अर्घा, तुका जाव महिमा, तुका जाव स्तुती, आराधन, ओगळाप. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो, आमची विनवणी, आमची तेसो, आमची गरजो सांजुदा मारीफा सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया.
मुगळ भाऊ भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसवत देवालागा आमी विश्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली अनवरांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीचे कस चळू कर. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या दक्तरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा सक्कळ पिडेस्तांक तळण्या आनी पातकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा तुझ्या मनेर हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आणि कुडी आत्म्याची गठाय दी. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते सवा जारी कर्ण सांसुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली जे ते सवा आमी तुका समर्पून दिता. तुजी खुशी वयत ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हण मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या मगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना विविध रितीन कस्तोवच्या सर्व आमच्या भुरग्यांची काकुळट करे. तांकां तुजें बरें काम फावो करना तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या दयाळ बापा फावो ती जिणी सांगातीन वा सांगाती मेळनासतना कस्तोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवी जियोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे तेणे आशेतेल्या सर काजरी जोड्यांची बीन मत पाव. तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फावो करना तांचो कुटुंबां संतोष चडय म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने कोरोना पिडा आमच्या भारतान भरान विस्तारते आसा. हे संदर्भात आमी तुजी दया मागता. ही पिडा बेगीनच तूं गुण करी. पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्तांक बरी भलायकी फावो करी. पिडेस्तांची सेवा करच्या दाक्तर नर्सांक सेवकांक तूं आदार आनी कृपा दी. आम्हा समेस्तांक मरेकार संकश्टांतले निवार म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या बरी हे पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशेवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सुण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे काकुळतीचे माये आमचेर आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदी पळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलभी ओंकार मरये. मुगळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास काडया. त्रिंदादीक महिमा मान दिवन तांचे खातीर आमी मागया. महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेंब घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेलय. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमच्यो सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादिक पदवेन तूं गुण करताय. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कस्तोवच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर. अशें पातकां नितळ जावन पिडे शिड्यांतले गुण जावन बेगीनच तांणी भलायकी जडोवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाणी संसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. भोदयाळ सोम्या भावार्थाच्या बुजवणदारा तुझी मेद नातलेली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कस्तोवच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळो देत. एकामेका सुख समजणी मनाबैत पयस करून एकामेका काळजांतन बोगसून जिवन तांकां तूं आदार दी. आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सोमी सदां तांचे संगाता राव. तांची आद्य भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां माईपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं
आणि आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलो सुपूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगत आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करू, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटवरू, तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करू. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांग उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वाईट भस्म रोडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करू. आमेन. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे ओडुका. मोगाळ भावानो भयणीनो, नव्यान इतल्यार समता आतां आमी सक्रामेंताचें आराधन आमी करता. मोठ्ठें आमी आराधन करतले हांव भक्तीनी आराधनान वांटेली जावंक तुमचें तन आनी मन समर्पण दिवंक उलो दिता. दिंबेर पडोवन वा उबी रावून बसून तुमी आराधन करुयेत, पूण भक्तीन हें आराधन करूंक तुमकां आपोवणें दिता. देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करू जीवानी आमचे समर्पिता. ये पवित्र परक्लिता तू सर्गीच्या तू सर्गीचो सर पडून तुका नामान आमी नामान करता. आराधनानी वंदन करू जीवन आमचे समर्पिता. पवित्र आत्म्या आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. हालेलुया हाले हाले हरा हरा हालेलुया हालेलुया हरा 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 शादाला बरा 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 हालेलुया 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 हर का जेसो अगड़ा जेसो स्तुति जेसो आराधन जेसो हर का बापा आराधन बापा हालेलुया हालेलुया हर का जेसो हालेलुया हालेलुया हर का पवित्र आत्मा हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान आराधन तुका सुमियान आराधन जेजू तुका सुमियान हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ भावानो भयणीनो आमी सुमिया मुखार आसां, निंबेर आसां, बसून आसां, उबी रावन आसां, वावरतान आमी आसां. देवाक साध्य म्हणलें कंचंत ना, देवाक सर्व संगती साध्य आणि जेजू की सर्व संगती साध्य. हे सक्रमेंताच्या आराधना मुखांतर सुमयान कितले
कितली अजापां केल्या सुडकां दिल्या सोडवण दिल्या बेसांवां दिल्या जायते बरेपण केलां आनी कोणाक भावार्थ असलेल्यांक मात्र देवान असली मात कार्यां केल्यांत जेजू म्हणटा देवाक असाध्य म्हणचें गंजंत ना देवाक सर्व संगती साध्य कित्याक तो सरपदवेदार देव ताची पदवी ताची महिमा संवसारांत कोणाकच आटापूंक जायना तसली ती पदवी तो पदवेदार रायांचो राय देवांचो देव पदवेदार काकुळदार मोगाळ आनी मायपासी देव तो देव अब्रामाचो तो देव इजाकाचो आनी तो देव जाकोबाचो तो देव सरपदवेदार तो देव सर्व जाणार तो सर्व जाणा म्हज्या मोतींतले म्हज्या काळजांतले तो जाणा तुज्या मोतींत आनी काळजांत आसा तें तो जाणा हर एकल्याच्या काळजा मोतींत आसलेलें तो जाणा आमी मागचे फुडें तो जाणा मागतना तो जाणा मागल्या उपरांत तो जाणा तो सर्व जाणा तो ताचे ती सर्व आसा जाणवाय आनी देवाच्या जाणवाया मुखार आमची जाणवाई उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी देवाच्या जाणवाया मुखार आमची जाणवाई धुळीच्या खणा बरी ती आटापूंक जायना आनी देव सर्व सुवातींनी तो आसा सगळ्या जाग्यांनी तो आसा देव नातलेलो जागो ना तो म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या मोतींत आसा तो ह्या सक्रामेंतांत आसा तो तुजे थंय आसा तो ताचे थंय आसा सर्व थंय तो आसा पूण चडावत रितीन तो कश्टाळ्यां थंय आसा तो बुकेल्ल्यां थंय आसा तो विणगो आसलेल्यां थंय आसा तो लज भोगतल्यां थंय आसा तो नालिसाय भोगतल्यां थंय आसा आनी तो सगळ्यांनी आसा देखून ह्या देवाची आमी स्तुती करया ह्या देवाक आमी आराधन करया आनी देवाचें उतर म्हणटा तुमी सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक जाय तो देव इस्रायलाचो एक मात्र देव तो आसा सर्गी आब्बा बापा यावे म्हणटात ताका आनी त्या देवाची स्तुती आमी करूंक जाय ह्या देवा भायर दुसरो देव ना देखून तुमी मनशांची स्तुती करूंक नजो जानवरांची स्तुती करूंक नजो रुखां झाडांची स्तुती करूंक नजो फातरांची स्तुती करूंक नजो खंयच्याच बांदपाची स्तुती करूंक नजो सृश्टेची स्तुती तुमी करनाकात बघा ती सृश्टी रचलेल्या त्या रचणाराची स्तुती करा आनी तो रचणार हो आमचो देव ताची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भावनो खरें काळजान भरिल्ल्या मनान आमी संतोशान देवाची स्तुती करया आनी हें गीत आमी गावया मोगाळी मैपासी देव तो मोगाचो सागोर तो काकुळदीचो दर्यो तो सोंसणिकायचे भांडार तो मनशाकूळ आदार दिवचो मोगान सांबाळचो देव ह्या मोगाच्या देवाची स्तुती मोगान करया तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं तू प्यार का सागर तू मोगाचो दर्यो सागर दया का तू है देवाचो सागर तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधना तुझ्या मोगाच्या दर्यांत उपयोग कशें ताव सोम्या तुझ्या मोगाच्या दर्यांत नांव कशें ताव तुझ्या मोगाची भूक
तुझ्या मोगाची ऊब आम्ही बघू असे ताव सम्या गहराई मिली सागर की, ऊंचाई मिली आसमां की, गहराई मिली सागर की, ऊंचाई मिली आसमां की, पर कोई ना हो पाएगा मेरा तेरा ही प्यार की, पर कोई ना पुना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर है, तुमका सदर्यो सागर दया का तू, देश सागर तो सम्या तू प्यार का सागर है, तुमका सागर सागर दया का तू है। सगळ्या तुझ्या मोगान सगळे जत्तेची तू जतन करताय सम्या, तुझ्या मोगाच्या उभेन आमका तू देर देताय बळ देताय, तुझ्या सस्नेकाच्या त्या आश्रयान आमचे सगळे पत्क तू ससून वरताय, तुझ्या त्या बक्षण्याच्या दयेच्या दयेन आमची सगळी पत्का बक्षून आमका नवे जीवित दिताय, तुका जमाई मा तुका जवारा दान सम्या। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर है, तुमका सागर सागर दया दया सदर्य तो सम्या, तू प्यार का सागर, तू मोगा सागर सम्या, सागर दया देश सागर तू तेरे प्यार के सागर में तुझ्या मोगाच्या त्या समान हम तैरना चाहते हैं, उपयोग आशेन तुझ्या मोगाची उपयोग काशेता सम्या, सागर में तुझ्या मोगाच्या त्या दोर्यान उपयोग तुझ्या मोगाची उपयोग काशेता। हालेलुया हालेलुया हातो बारिया येशूची स्तुती करूया आम्ही सगळ्या काळजांत वंदिया आमचो देव तो आमचो देव आमचो रक्षक आमचो पोसणार आमचो सांभाळणार निरंतर आमची जतन घेता तो सर्वपदवेदार सर्व सत्यवंत सर्व जाणार तो सगळे सुवातेन असू दे आमचे सवय असून आमका आधार दिता। हालेलुया 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 हाला हाला हालेलुया हालेलुया अरकाम चेसो हगडाम चेसो आराधन चेसो हालेलुया 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 मगळ भावानो बहिणीनो काकुदिसो सगोरतो दयेसो दुर्योतो आमच्या मध्ये आसा आमचो समी आम्ही पातक केल्ल्या वेळार आमकां पयस करचो देव आमचो न्ही कित्याक तूं आमचो मोग करचो देखून तो म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक सुदूंक सणून गेल्लें सुदूंक हांव आयलां पातक्यांक तो आपोवंक आयलां कित्याक ह्या पातक्यांक म्हजी गरज आसा भलायकी आसलेल्यांक दाक्तेराची गरज ना भलायकी नासलेल्या मा दाक्तेराची गरज भगवंतांक देवाची गरज ना पातक्यांक मा देवाची गरज हांव आयलां सणून गेल्लें सोदूंक हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक एकल्याक सयता उगडाय नाही बघा सगळ्या सासनीक जिवीत मेळे जाय म्हण म्हज्या बापाची खुशी आनी ती खुशी जारी करूंक हांव आयलां असलो देव आमचो देखून जो कोण पातक वळखता आनी सुम्या लागीं फाटी येता तो बचाव जाता। प्रद्वारा संपडलेली स्त्री जेजू लागीं आयली पातकाचे बक्षणे मागे लागली हेरांच्या फातरांत हांव जेजून बक्षिलें आनी जेजूच्या फातरांत हांव ती बचाव जाली। सगळ्या लोकांन अपराधी म्हण मागलेलो जाकेव नेदोस्पर जाल्लो जेजू लागीं येता पातकाची दूख धरता बक्षणे मागता आनी नवो मनीस जाता। सीमा फरी देवाच्या घरा प्रद्वारा संपडलेली स्त्री येता हे पातकी स्त्री येता
पांयांक पडून रडता, दुकानी जेजूचे पांय भिजयता, केंसांनी ते पुसता, सुगंध देव ताका मागता, उमो दिता आनी म्हणटा आनी मुखार हांव पातकी जिणी जियेना, बरी जिवी जियेता आनी ती बाकी होऊन जाता. क्रिस्तांवाच्या रक्तान आपले हात धुतलो सावल दमास्काच्या वाटेर जेजूक पळयता, भेटता, रागाची, मोसराची, हग्याची कवळां तो निकळायता, हे सादेपणाचे व्यक्तित्व वृता करता, देवाचो सैनीक तो जाता, सोम्याचो पाटलावदार जाता आनी अशें बागी होऊन जाता. देखून जेजू म्हणलें आसा, तुमची पातकी जिणी सांडा, बरी खबर सतमाना सर्गींचे राज्य लागे पावला. आनी आज म्हाका आनी तुमकां तो उलो दिता, म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून पातकी जिवीत आमी सांडया, पातके जिवीत सगळे सोम्या समर्पण दिवया, आमी एक नवें जिवीत वृता करया. सोम्या आस्ता हो ना, मुझे ते एक मासाचें काळीज वृता कर, हंकारी, गरवी, कपटी, मोसरी काळीज, दारूण जाल्लें काळीज मुझे तावन कानुडय आनी एक सादें, बोळें, कलतें, मासाचें काळीज मुझे ते वृता कर. एक आत्मो मुझे भितर तूं, नवो आत्मो मुझे भितर घाल म्हूण मागया. समर्पितान जेजू म्हणलें गीत गायतना सोम्याची काकुळत करपा मागून सगळे पातकी जिवीत, कोटें जिवीत, हंकारी, मोसराचे, रागाचे, द्वेषाचे, हंकारपणाचे, वडवेकायाचे, वडपणाचे, ते सगळे सोम्याक समर्पिया. कलतेपणाचें जिवीत वृता करूंक ताची काकुळत मागया. समर्पिता जेजू मोझे जिवी साडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तुंक गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका समर्पिता जेजू मोझे जिवीत साडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तुंक जिणयेंतल्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुज मोजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आत्म्याचो समर्पिता जेजू मोझे जिवीत साडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तुक गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका समर्पिता जेजू मोझे जिवीत साडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तुंक संसारी कुशाळाय सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरोन जियेलो पातकाच्या जळांत सांपडोन आसा सोम्या काकूट मुझे तूं दाखय
समर्पिता जेजू मुझे हे जीवे साडून पातकी जिणी नितळ माका तू कर गे सोमिया गे तू माका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तू माका काळीज मुझे दिता तुका हालेलुया 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 बघा सोम्या हे सगळ्या भक्तिकाचे दया दाखे तुझी काकुळता दाखे सोम्या सगळ्या पातकातले सगळ्या मेळेपणातले सगळ्या कुस्त्यापणातले सगळ्या संकट संतते करी वार सोम्या तुझी गुणकची देवी सगळ्याचेर वळाय तुझे पवित्र रगत शणवून ताका दुनिदळ कर सगळे अपराधांते ताका मुक्त कर सगळ्या काकुळती ताका मुक्त कर सोम्या तुझ्या काकुळती तांची सगळी पातका बोगस हालेलुया 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 भाऊ बहिणीनो आमच्या सगळे जिविताचे समर्पण करूया सोम्याक सोमी आमच्या संगाता ना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना देवाचे उतर म्हणटा देव मनशा संगाता वावरिना जाल्यार वावरड्याने वावरचे व्यर्थ देव आमच्या संगाता ना जाल्यार आमी करचो वावर व्यर्थ आमी जिवेची जिणी व्यर्थ सगळे व्यर्थ 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 सगळे व्यर्थ देखून आमी संकश्टांतले बाचाव जायचे जाल्यार सोमी आमकां गरज पेद्रू उदका वयल्यान चलोन वेतालो सोम्याचे दीस आसता पर्यंत शाबित्यान तो चलोवंक लागलो सोम्याचेर पेद्रूची दीस सोम्या वयली सुकली दर्याचेर गेली लारांचेर गेली वाऱ्या वादळाचेर गेली उदकाचेर गेली भियेलो आकांतान पडलो अनवरान सांपडलो सोम्या गुलो मारी लागलो आनी सोमी येवन ताका बचाव करी लागलो आमी कश्टतां आमी पडतां आमी दंटतां आदळटां पडतां बुडटां पूण सोम्याक उलो मारची गरज आसा सोम्याक आमचें समर्पण करची गरज आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो एक घडी दोळे दांपी आमच्या हातांतल्याचेर दवरया सगळें आमच्या जिविताचें समर्पण करया प्रतिनिधीन समर्पण करया सगळी आमची कूड आमच्या कुडींत आसली अस्कत काय कुडींत आसली पिडा शिडा कुडींत आसली सगळी ती एका रितीचें उणेपण सोम्या समर्पया देव जाणा सोमी जाणा आमचें थंय कितें उणेपण आसा आमचें थंय कितें पिडा आसा आमचें कितें थंय जावं पुरो मानसीक पिडा जावं पुरो मानसीक वत्तड टेन्शन डिप्रेशन आसा जावं पुरो आमकां भूक लागना जावं पुरो आमकां न्हीद पडना जावं पुरो आमकां जिरना जावं पुरो गॅस्ट्रिकाचे जावं पुरो विविध पिडा शिडा आमकां आसा कोरोनाचे भिरांत आकांत आमकां आसा कोरोनाची पिडा आसा कोरोनाची लक्षणां आसात जावं पुरो कसलेय समस्ये सोम्या समर्पया आमचे कुटुंब सोम्या समर्पया आमची भुरगीं म्हणल्यार आमची येवजणां जायतीं भुरगीं आवय आयकनात जायतीं भुरगीं बऱ्याचशा गुणांनी वाडनात भुरगीं जायते येवजण सांगलेले आयकनात पूत आयकनात धूव आयकनात जायते घोव बायले मदें मनस्ताप आसा जायते माणसुना मदें मनस्ताप आसा जायते कुटुंबांत नासमताचें वातावरण आसा कुटुंबांत कश्ट आसात आर्थीक संकश्ट आसात समघट्ट काम ना समघट्ट पयशे नात समघट्ट काही बिझनेस ना असली संदीत परिस्थिती आसा सगळ्यांक आसा नातलो कोणूच ना सोम्याचे विस्वास दवरया आमी समर्पण दिवया सोमी म्हणटा कंत करची गरज ना पळया त्या रूख झाडांक ती गोळी नात ती लुवी नात ती ओंपी नात पळया त्या सुकण्या संवजांक ती गोळी नात लुवी नात ओंपी नात पूण देव तांकां पोसता कशें भुमीचे पृथ्वेचे ते तण सबित्यान ते फुलता परमळीक ती फुलां दिता तशेंच तांच्या वर्ती आसलेली तुमकां हांव पोसना गे सांबाळचो ना गाय देवाचेर विस्वास दवरता सगळ्यांक साध्य जाता म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो देखून आमी समर्पया आमची कश्ट अनवरां बेजारां एकंत सगळीं समर्पया आमच्या राष्ट्राक आमच्या राज्याक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पया राज्याचे सरकारी मुखेली सरकारी अधिकारी राजकीय मुखेली फुडारी
आमच्या देशाचे सरकारी अधिकारी, सरकारी फुडारी, राजकीय फुडारी, आमचं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री सगळ्यांसमोर समर्पिया. सगळ्यांनी एकामेकांची काळजाची जावन देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक देव तांकां आदार करपा सकत बोळ बेसांव दिव दी म्हूण मागया. आमी स्वतंत्र दीस आमी आचरण केलो. ह्या संदर्भार सैत्य लोकांक सुटका सोडवून रावचें, आमच्या देशांत समृद्धी संतोष उरता जायशे सुरेशपला लागीं मागया. तशेंच आमी मागया प्रतिरितीन आमी समर्पण दिवया आमच्या भोवीस सभेक, पापसाहेबाक, बिस्पांक, याजकांक, धर्म भावां भयणींक, म्हणयाऱ्यांक, तशेंच लायकांक बवर्तान जियोंक, वडपण सांडून सादें जावन जियोंक आदार करपा मेळाशें सगळे पवित्र सभेक सुमयेच्या पांयां तळा, सगळे पवित्र सभेचे मिसांव सुमयेच्या पांयां तळा समर्पिया. आधुनीक कोरोनाच्या आकांताच्या काळार पवित्र सभा आर्थीक रितीनी कश्टून आसा. हे संदर्भार सुरेश स्फूर्ती उदया दाखोवन दी. सुमयाचे मिसांव काम सुमी मंदारसून व्हरता तो बरोवसो आमकां आसा, पूण आमकां धैर्य सकत करपा बरोवसो मेळ असो मागया. भुरग्यां खातीर मागया, युवा जाणां खातीर मागया, पिडेस्तां खातीर, प्रायबंदां खातीर, निर्गातिकां खातीर, सगळ्यां खातीर आमी मागया आनी सगळ्यांक समर्पण करया, समर्पण दिवया आमी. जे कोण बवर्तान बरोवशान आपले सगळें समर्पण दिता ताका रितीची दादोसकाय प्राप्त जाता. देखून हांव गीत गायतना तुमचे सगळे कश्ट, अनवरां, कंत, बेजाराय सगळे समर्पिया आनी म्हणा, सोम्या म्हज्या लागीं राव, म्हज्या घरांत तूं राव, म्हज्या कुटुंबांत तूं राव, म्हज्या संगातांत तूं राव, म्हज्या मुखल्यांत तूं राव आनी म्हाका वाट दाखय सोम्या. म्हज्या फाटल्यान रावन म्हजें संरक्षण कर, म्हज्या बगल्यान रावन म्हाका सांगात दी, म्हजे वयर रावन म्हाका आदार दी, राखून दी आनी बेसांवांनी बर म्हूण मागया. समर्पण करया. लगींच म्हज्या राव सोम्या, लगींच म्हज्या राव सोमिया, कश्टांच्या समयार लगींच म्हज्या राव सोमिया, कश्टांच्या समयार तुजे बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो, तुजे बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो. लगींच म्हज्या राव सोमिया, कश्टांच्या समयार लगींच म्हज्या राव सोमिया, कश्टांच्या समयार तुजे बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो, तुजे बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो. अस्क जाल्ल्या वेळार बोळ जावन राव सोमिया, अज्ञानाच्या वेळार जाणवाय दी सोमिया. अस्क जाल्ल्या वेळार बोळ जावन राव सोमिया, अज्ञानाच्या वेळार जाणवाय दी सोमिया. सैतानाच्या पासांतलो राखून वर ये सोमिया, ताळणेच्या वेळेर सांबाळून दर सोमिया. सैतानाच्या पासांतलो राखून वर ये सोमिया, ताळणेच्या वेळेर सांबाळून दर सोमिया. लगींच म्हज्या राव सोमिया, कश्टांच्या समयार लगींच म्हज्या राव सोमिया,
क्रिस्तांच्या समायार तुझे बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो तुझे बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो वाट चुकोन वेताना सारकी वाट दाखय सोमिया आदळोन हांवें पडनाशें सांबाळ दर सोमिया वाट चुकोन वेताना सारकी वाट दाखय सोमिया आदळोन हांवें पडनाशें सांबाळ दर सोमिया तिरस्कार म्हाका मेळटाना तुजो सांगाती सोमिया अनवाराचेर जैत व्हरूंक सकत म्हाका दी सोमिया तिरस्कार म्हाका मेळटाना तुजो सांगाती सोमिया अनवाराचेर जैत व्हरूंक सकत म्हाका दी सोमिया लागींच म्हज्या राव सोमिया क्रिस्तांच्या समायार तुजेर बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो तुजे बागर दुसरो कोणच ना म्हाका कुमके हात दितलो लागींच म्हज्या राव सोमिया क्रिस्तांच्या समायार लागींच म्हज्या राव सोमिया क्रिस्तांच्या समायार हालेलुया 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 सगळी हालेलुया 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 सगळी हालेलुया 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 निरंतर वडाताळी उलो मारा वडाताळी उलो मारा तुमचे समर्पण करा या वक्ता हालेलुया 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 मंगळ स्वामी या सगळ्या भक्तिकाचे तुझे भरपूर आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिराशिरेने वळाय तुझ्या पवित्र घर्षण तुझी ताळ कर स्वामी एवढा विश्वास तुझ्या लगे बाळाचा हालेलुया 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 या सगळ्या भक्तिकाचे तुझी दया दृष्टी घाल तुझी गुणकरची सगळ्यात आबय सर वाईटात अनवरात विघ्नात अनवरात पिढे शिडेत तका सुटका सोडवर लाभय स्वामी हालेलुया 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 आपण गुणकरचे जो टच देम heal them Lord हालेलुया 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 उगळ बाबणीनो आमच्या तुमच्या तकलेचे दवरया दोळे दांप्या पवित्र आत्म्याची मजत मागया तू सुपवित्र आत्मा आमकां सुडका दिवन दी सुडवण दिवन दी नव्या स्पिरितान कलतेपणान जिवंक आदार करपा दिवन दी म्हूण मागया कशें सोमी म्हणटा तुमचो अहंकार सांडा तुमची ग्रेस्त काय सांगा दुबळेपण कलतेपण रुता करून त्या प्रमाणे जिया सगळींचे राजोडा म्हणटा तसले जिवी जिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा मजत मागया आत्म्याच्या फळांनी आत्म्याच्या देण्यांनी जिवंक सोमी आमकां आदार दी म्हूण आमी मागया आमच्या हात तकलेचेर दवरया दोळे दांप्या भक्तीन पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया पवित्र आत्म्या देवानी अभिषेक कर आमकां पेंतेकोस्ता दिसा देवन आयलेल्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवानी आमकां तुज्या कृपेन भर सक्तेन भर देण्यांनी आनी फळांनी आमकां भरून जिवीत उर्जीत कर माग पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जा मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र
देवाने ये मुझे जीवित नंदन कर मेरे दिल में मुझे खालसा देवाने मुझे आत्मा देवाने मुझे जीवित देवाने पवित्र ये पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त देवा दिसा मुरियेचे अपोस्तलाचे देवाने इले पवित्र आत्मा आमचे देवाने आमका अभिषेक कर तुझे सक्ते आमका वर पवित्र आत्मा तुझे देण्याने आमका वार आमच्या बुकल्या राहून आमका वार्ता काही पवित्र आत्मा आमच्या पाटल्या राहून आमचे संरक्षण कर आमच्या बगल्या राहून आमका सांगा ती पवित्र आत्मा आमच्या वय राहून आशीर्वाद दी टूट गया हूँ मैं जीवन का क्या है भरोसा टूट गया हूँ मैं जीवन का क्या है भरोसा धोखा पे धोखा है सारा जहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पवित्र देवाने पवित्र आत्मा बरोबर सोसलेल्या जीवितां बरोबर देऊन दे देवाने दिल मेरा तुटून पडलेल्या जीवितांत नवे जीवित जीवन तू देव देवाने पवित्र आत्मा आत्मा देवाने अभिषेक का तक चुका हूँ मैं जीवन का तू ही सहारा तक चुका हूँ मैं जीवन का तू ही सहारा जीवन के सफर में तू ही मसीहा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा देवाने आम्ही मेरे दिल तुझ्या काळजात आमच्या मनात आमच्या जीवात आमची कुडीन तू ये पवित्र ये पवित्र आत्मा आमच्या घरात तू ये आमच्या कुटुंबात तू ये आमच्या मोतीन तू ये हालेलुया हाला 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 हालेलुया 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 शादाला बाला 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 हंदला लंदलैया बाला ला 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 हाला 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 हातू बारी आम्ही पेंतेकोस्ताचा आशीष हातू बारनं पवित्र आत्म्याच्या येण्या यात्रे गुरावले त्याच बापानं आम्ही यात्रे गुरावूया पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या फळाने आमका बर तुझ्या देण्याने आमका बर तुझी सगत तुझं उजो आमच्या कुडी शिराने वळाय आमका आधार कृपा लाभय पवित्र आत्म्या बसावाने आशीर्वादाने बर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Uglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. मगर बाबडी न सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन को आम्ही दिमी गलिया कविया गीत ये देवड़ा सक्रामेंटा ये देवड़ा सक्रामेंटा सस्तनामन करूया पूर्विल्या रूपा बदला नव्योरीती आदार्या सोलवोन वेचा हस्कत विश्व्या बावार्ताचे बॉल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जाऊं पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळान हर्षितां Duka dogai Chas spirita Samasumi Navarta Amen प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टासो उडास तू आमका सोडला तुझ्या सोडवणे सोबळ सदा समजते मी बघी सारको
तुझ्या कुडेच्या आणि रक्ताच्या पवित्र बिस्तेरा मान करून देन आमकां फावो कर. तुका साध्य म्हणलें खंयचें सना म्हणलें सत तुझ्या उतरा मुखांतर तुवें आमकां कळीत केलें. तुझे सवे सर्व संगते साध्य हे सत मनान दवरून आमचो अहंकार, आमचो द्वेष, आमचो राग, आमचे वडपण, आमचे ग्रेस्तगाय सगळे सांडूंक दुबळकायाचे, गलतेपणाचे, दीनपणाचे जिवीत रुता करून तुझे सवे सासनाचे जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. जो चियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मगळ भावानो भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयता, देव बरें करूं म्हणटा. भोव भक्तीपणांत सगळ्या काळ जमानान ह्या मिसाच्या बलिदानांत, नोवेनांत, सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन एकामेका खातीर मागलेल्याक तुमकां आनी सायकी अभिनंदन, देव बरें करूं. वर्त्या बोवा प्रभ्याच्या संगीतांत आमकां मागूंक कुमो केल्ले आमचे भाव प्रज्वल देसाय बोवा प्रभ्याचें संगीत करून हे सगळ्या देवस्पणांत आमकां ताणें आदार दिला. ताका आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रज्वल, तुका अभिनंदन, देव बरें करूं. बोवा प्रभ्याचें संगीत करून आमकां एक मागची उर्बा सोडोवंक वत्या रितीन आदार दिला. भाऊ अरुण डिसोजा, तुका देव बरें करूं. देव तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तुवें दिल्ल्या सेवेक हे तेच प्रतिफळ देव तुका फावो करूं म्हूण मागता. हे सगळे मिसाची मंडावळ करता आमचो भाव जॉयसन. फाटल्या 4-5 म्हयन्यांतून तो निरंतर करून आसा, व्हड उर्बेन मोगान तो करून आसा. भाव जॉयसन, तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. हे सगळे मिसाचें बलिदान, नवेन आराधन तुमच्या घरांनी पळय म्हणून परते उमेदीन वावर करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, तसो मला विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी निरंतर फाटल्या 5 म्हयन्यांत हांव निरंतरी सांजुदाच्या भक्तिकांक हे वर्तें देणें ते फावो करतात. त्या पासत तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता. तांच्या वावणटीचो फळ खंडीत तांकां लाभतलो म्हणलो बरोवसो आमकां आसा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या नव्यानाच्या मिसांत वांटेली जावन, सक्रामेंतांत वांटेली जावन तुमी एकामेका खातीर मागलां. त्या पासून तुमकां अभिनंदन पटयता. तुमी करूंक जाय जाल्लें काम आसा. हें आनीकी चड जाणांनी पळोवचे खातीर तुमी एकामेका ते लिंक धाडा, एकामेका सांगा आनी जायते जाणांनी पळोवन परिवर्तन जावंक, प्रवर्तन घट जावंक आनी देवाची काकूळट करपा बेसांव मागून घेवंक तांकां एक आदार करपा जातलें. देखून हो वावर तुमी घरांनी आसून करी जाय म्हूण विनंती करता. तुमकां परत देव बरें करूं. आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आतां सगळीं उबी रावून तिंबी घालया, उबी रावन नमस्कार करया आनी सक्रामेंत ह्या वखदां आमी भितर दवरतले. हांव
स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्ती नाम राव तू आमची सवय स्वागत पवित्रोत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्ती नाम राव तू आमची सवय तुझी विधींचे उदा संस्नावाची जो बुजवंतराणी बुद्धना सगळे तू स्वागत पवित्रोत्म्या तुका आमचे मोदे स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मोदे तुझे सक्त्यान आमकां मोद राव तू आमचे सवे मोगाळ पोता सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन कृष्णाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी